एजिकेल प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेती वाटेन आसलो. तर उदेती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक तावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशीक पडल्यान वेदीचे दक्षिण वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवंटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजव्या वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. आतां माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळेंतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या खुप्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका 9व्यान व्हाळ्यांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतालें. आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळेंतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंटाक पावतालें. 9व्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी ते नोदेंतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चोडोन खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलें मूं? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर सोमजी दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दर्या पर्यंत पावता आनी दर्यांत पावतोच दर्याचें उदक गोड जाता. आनी जंय ही नोद पावता थंय जिवी रोचना जिवी उरतली आनी जायती मासळी आसतली. कारण हें दोनूय वाटांनी देगेर सगळ्या जिनसाचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच बावचीं नात आनी तांचीं फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यांत. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपरागतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळयात सर्वेस्पोराचीं कर्तुत्वां. ताणें पृथ्वीचेर केल्लीं अजापां. स्वभाव दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा, रोचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत आनी तुजे सोडवणीचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पोराक जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराचे मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोती केली आनी ते घेवन तांकां सगल्यांक शेळ्यां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडावले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी ताचे मांड उमटिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराचे मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण तांचे शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता?
जेजून तांकां परतपाल केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपल्या कुडीचे मंदिराचे खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण तांच्या शिश्यांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयल्ल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. म्हज्या बापाचे घर तुमी वेपाराचे घर करूं नाकात. नियाळाक आदार. आयज संवसाराचेर नदर मारीत तर आमी पळयता आख्खो संवसार ह्या कोविड-19 पेस्ट पिडेक लागून झुजता. कितलीं भाव भयणां ह्या संवसाराक उंतरलीं आनी कांय जाणां आजून झुजतात. असल्या ह्या मारेकार वेळार पिडे खातीर झुजतल्या पासत आमी आदाराक पावूंक गरज आनी अदीक करूंक तांकां ह्या पेस्त पिडेंतनी निवारूंक मागणें करची गरज. पूण आमी पळयता जायते जाण पिडे नांवान आपूण धंदो करतात आनी लोकांच्या जिवाशी खेळटात. आमी असल्या वेळार आपसुवार्थी जावपाचे बदलेक आमी तांचो जीव कसो साल्वार करूंक जाता तें आमी विचार करूंक गरजेचो. कित्याक कूड जावन आसा देवाचें देव मंदीर. ह्या देव मंदिराचो फायदो काडून आमी धंदो करचो न्हय. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देव मंदिरांत वेपार करताले तांकां धांवडायता आनी तांकां सांगता, म्हज्या बापाचें घर वेपाराचें घर करूं नाकात आनी हें देव मंदीर जेजू 3 दिसांनी परतून नव्यान बांदतलो म्हूण परगोडटा. जेजू सांगता, व्हडांतलें व्हड देव मंदीर जावं आसा आमची कूड. हें आपलें जिवनपणा वरवीं दाखोळ करता. तर आमची आनी आमच्या भावा भयणांची कूड एक देवाचें देव मंदीर म्हूण सांबाळून मानान रेस्पेतान एकामेका सोबे वागुया आनी राखुया. मागणें, आमचें देव मंदीर पवित्र सांबाळून आमी एकामेकाक मान रेस्पेद दिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.